ह्या केसीन जर मिकी पाचेकोक एज अ MLA पार्डन मेळ्ळो जाल्यार फुडें खंयच्याच MLAक भिवपाची गरज आसची ना. तो दिगंबर कामत आसूं, चर्चिल आलेमांव आसूं, फाल्यां तांकां लुईस बर्जर केसीन जर जेलीन घालो जाल्यार रोखडेच 15 दिसां मागीर कॅबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स येतले, गव्हर्नरा कडेन पार्डन पेटिशन दितले आनी तांकां सोडून दितले. सो हो मुद्दो फक्त मिकी पाचेकोचो न्ही, हो मुद्दो फक्त थापटाचो न्ही, पूण दीस इज अ व्हेरी सिरियस केस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. जर तुम्ही लॉ ब्रेक केला जाल्यार एज अ लॉ मेकर यू हॅव अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अकाउंटेबल. आनी हांगा उलटेंच चल्लां. लॉ मेकर इज द लॉ ब्रेकर अँड इज नॉट अकाउंटेबल टू द लॉ. सो हो एक मुद्दो आमी गव्हर्नर मॅडमीक सांगलो की दीस कूड बी अ प्रेसिडेंट अँड व्हेरी डेंजरस प्रेसिडेंट. दुसरो मुद्दो म्हळ्यार हो आम आदमीचोय प्रश्न जाता. गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जो मिस्टर कपिल नाटेकर 2006च्या 9 वर्सां नंतर ताका न्याय मेळ्ळा. हो न्यायाक अशें पार्डन दिवप म्हळ्यार परत ताचेर एक थापट मारले अशी केस जाली ती. आनी फक्त ताजेरूच न्ही, सगळ्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉयचेर एक थापट पडले कशें जातले हो जर पार्डन मेळ्ळो मिकी पाचेकोक. समजायले आनी सांगले की तुमी हो पेटिशन डायरेक्टली रिजेक्ट करात अँड नॉट जस्ट दॅट कॅबिनेट ऑफ मिनिस्टराक मात आपोवन एक स्ट्रिक्ट सेन्शर दियात की दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी शूड नॉट बी done again. She said she agreed with all the points we have said and she will take a decision after taking into consideration all the points and of course the law. सो हो मेमोरंडम आमी एकाच लागून दिला की जरी तर आमी तिका सांगलां पयले सद्याक आर्टिकल 161 कावन्सील ऑफ मिनिस्टरांक भरपूर पावर आसा पार्डन करपाक आनी गव्हर्नरान एक्सेंट दिवपाक जाता, पूण तेची फर्दर ऑन इम्प्लिकेशन्स पळय जातली ती वायट जावंक शकता म्हण आमी तिका सांगलां. कित्याक फाल्यां ग्रूप डी एम्प्लॉईज तशें एक IAS ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी पासून जालो जाल्यार इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आपल्याक एक लायसन्स मेवले कशें चिंतले म्हूण सांगलां. आनी आमी कसलेच पॉलिटिकल पार्टीचे हें वचोंक ना, फकत आमी गव्हर्मेंट सर्वंटांचो पळय इंट्रस्ट आहा तो हें करून गेला. कित्याक फाल्यां जे सिन्सियर आनी हार्ड वर्कींग गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तांकां जाय तो परिणाम जावंक शकता हे डिसिजनाचो जरी तर पार्डन केलो जाल्यार. इतलेंच आमी तिका हें करून दिलां. आनी गव्हर्नरान आमकां इतलेंच एश्वासन दिलां की आपूण कन्सिडर करतली म्हण आमचे व्यूज कितें आहा पळय ती एन आय वील थिंक ओवर म्हण सांगलां आनी ते परस डिसिजन घेतली म्हण सांगलां.